मांद्रे अळकाणे वाठारांतली पारंपारीक जरीशी उदकास्रोत खात्या वतीन उदरगत करून ताचे उदक थळावे शेतकाऱ्यांक मेळचे हे खातीर यत्न करतले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार चित आरोलकारान दिलें। मंगळारा उदकास्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत थळावे पंचाक घेवन आमदारान जरीची पळोवणी केली उपरांत आमदार उलयलो। लास्ट वीकान आमची काडाची मिटींग, काडा कमिटीची मिटींग असली सेक्रेटरीएट, तेन्ना आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर असले आणि त्या टायमाचेर वेरियस इश्यूज म्हणजे काडा खंय खंय लागल्यात, खंय खंय आसोंक जायना वा चुकोन लागल्यात किंवा खंय खंय वॉटर बॉडीज आहात आणि वॉटर बॉडीज जे युटिलायज जातले प्रत्येक गांवांक तेचेर डिस्कशन जातलें। तेन्ना हांवें तो प्रपोजल हांगासर अळकाण्यांतलो मांडलेलो की हांगासर एक डॅम, बारीकसो डॅम आहा, म्हणजे सगळ्यात चडशें उदीक स्टोर जातलें। म्हाका दिसता ह्यो डॅम 30 वर्सां पयलीं बांदलेलो। ही प्रायवेट प्रॉपर्टी, देशप्रभूंची प्रॉपर्टी आणि उदीक हांगासर इतले स्टोर जाता आणि वॉटर बॉडी इतली आहा, म्हणजे झरी जितले आहात ते उदीक थंय स्टोर जाता। आणि जर म्हाका दिसता हे सगळें जर आमी डिसिल्टिंग जर करीत जाल्यार आख्खे मांद्रे गांवांत जे शेतकरी आहात ते शेतकऱ्यांक शेतांनी डायवर्ट जर उदीक करीत जाल्यार तांकां चडसो बेनिफीट जातलो। आमी पळयतात की शेतकरी पावसाच्या दिसांनी शेत लायतात आणि मागीर पडींग जमनी उरतात आणि दुसरे क्रॉप्स काडपाक तांकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता, बांय सुकतात आणि वेरियस इश्यूज जातात उदका खातीर आणि शेतकरी आमचे शेता कडल्यान पयस वचत आहात। ताका लागून आमचो इतलोच प्रयत्न आहा की हे उदीक आहा ते सगळे शेतांनी, म्हणजे आमचो मारुती टेम्पल बीन ते मळे आहात थंयसर त्या सायडीन उदीक कशें वयतले आणि कशें तांकां उदकाचें प्रोविजन करून दितले। ताका लागून आयज इन्स्पेक्शन आसलें WRD ऑफिसरां वांगडा। ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करा आणि इन्स्पेक्शन करून उदीक कशें शेतकऱ्यांक मेळटले आणि कशें तांकां प्रोविजन करूंक मेळटले ते एक रिपोर्ट तयार करता। त्या प्रमाणे आयज आमी हांगासर येयले।